देवबरे ब्रेस्तार दिव मग जन कोंकणी भाषेने नेकेत्र या कार्यक्रमात हांव आज परत ब्रेस्तार आयला आणि आज सूख एक ब्रेस्तार आयला मुझे नशीब या कोंकणी भाषेने नेकेत्र कार्यक्रमाचे नशीब म्हण दिसता म्हाका आज आयच्या दिसाचे कार्यक्रम एक सारक्या दिसा आयला आज कोंकणी मान्यता मेळिल्लो दीस ऑगस्ट 20 तारीख आमच्या कोंकणी मनशांक एक एक सदांय उडास दवरचे इतलो दीस जावन आसा आनी ह्या दिसा आमी कार्यक्रम करूंक हांगासर हे लाईव्ह कार्यक्रम करूंक आमकां अवकाश मेळिल्लो एक संतोशाची गजाल तो संतोष तितल्यार आमी सोडूना आमच्या सांगाता आमच्या मोगासो कोंकणीचे एक बंदेर कडेन उंच उबारिल्लो राय कास्टलिनो आसा आज आमचो गेस्ट जावन आसा आज आमचो सोयरो जावन आसा आनी आज तो कोंकणी भाशेंतले नेकेत जावन आसा आमच्या मदें तो आयला आनीक ह्या संदर्भार ताका हांगासर तुमच्या मुखार प्रस्तूत करूंक म्हाका संतोश भोगता राय कास्टलिनो म्हळ्यार कोंकणीची एक व्हड भंडार कोंकणी प्रचार संचलनांत ताणें 7 वर्सां भर स्थापक अध्यक्ष मुखार वचून थंय रावन आपल्या संत खर्चार म्हणल्या बरी आजल्या कोंकणी शिक्षकांक तरबेती दिवन कोंकणी इस्कॉलांनी जावच्या बरी करून ताचे उपरांत 2014 इसवेंत ताका अकादमीचो कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष जावचे भाग फावो जालें आनी त्या वरवीं आनीकय ताका उर्बा मेळ्ळी कितली की म्हळ्यार ताच्या काळाचेर जाल्ले इतले व्हड कार्य म्हणजे सगळ्यांक खबर कोंकणी अकादमी म्हण आसा म्हणली ती खबर दुसरे केदारी जावना म्हणना आनी तसल्या एका व्यक्तीचे आमी आज कोंकणी मान्यता दिवस दीस आपण हाडचे भाग आमकां मेळ्ळा स्वागत राय कास्टलिनो अस्तीक स्वागत केल्ले बरें जाता म्हाका कित्याक म्हळ्यार ते हांव फाटल्या 2.5 वर्सांनी ही कार्यक्रम करता आज एक कोंकणीच्या मनशाक दीस आपण हाडले म्हणल्यार म्हाका देव बरें करूंक आयिल्ल्याक आनीक स्वागत तुका राय देव बरें करूं. आज कोंकणी मान्यता दिवसाचो संभ्रम आमी आचरण करता सकाळींतल्यान कार्यक्रम आता हे सांगता तुका 2 कार्यक्रम आता आसात म्हण दिसता एक कर्नाटक कोंकणी अकादमीचे चलतेच आसा लाईव्ह आनी एक संदेशीचे आसा म्हण सांगलें तुवें आनी एक तूं गेस्ट खंयच्यात या कोंकणी पिठाच्यान समने सकाळी पळयला वय आज तुका बिजी दीस कोंकणीच्या विशयांत तूं जाल्यार हांगा आयलाय तो कोण कोंकणी विशयांत तूं थकनाय सांग मान्यते विशयांत आज संदेश आनी ताच्या विशयांत उलोवचो कोंकणी मान्यते दीस आमच्या कोंकणी लोकांक एक अभिमानाचो दीस एक कोंकणी लोकांक व्हड गौरवाचो दीस म्हणत आतां कोंकणी मान्यते दीस आमकां फावो जालो केन्ना ऑगस्ट 20, 1992 इसवेंत तुमी म्हणशात तर हाचे पयले कोंकणी नासली गी हो मान्यते दिवस म्हळ्यार कितें म्हणून कोंकणी लांब काळांतून आसा कोंकणीक एक लांब इतिहास आसा थोड्यांनी मालगड्यांनी म्हणचे प्रमाणे 2000 की 3000 वर्सां फुडें तोन कोंकणी आसा कोंकणी उलयतात हय कोंकणी एक प्राकृतीक भास जावन आसा तशें म्हणटाना कोंकणी पयल्यान तोवूय आसली पूण आमच्या भारतांत त्या वेळार म्हाका दिसता 1,500 की चड बसो प्रचलीत जावन आसात सगळ्या भारतांत भारताची आनी एक विशिश्टता कितें म्हळ्यार भारताक एक राष्ट्रभास न्हय खंयच्यो सगळ्यो भासो भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हातूंत सेरवाल्यात ह्यो सगळ्यो राष्ट्रभाशा म्हूण लेखतात कोंकणी 1992 इसवेंत आमच्या मालगड्यांनी तांणी केल्ल्या चळवळे वरवीं तांणी केल्ल्या साहित्य आनी इतर विशय आंदोलना वरवीं आंदोलना वरवीं कोंकणीक तो दीस मान्यते दीस लाभलो मान्यता लाभलो म्हळ्यार कितें कोंकणीक भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत तो सरवयलो तो दीस त्या वेळार आज तावन 28 वर्सां पयलें 18वी भास जावन कोंकणी 8व्या वळेरेंत आयली ताचे पयलीं 17 भासो ताचे पयलीं 17 भासो आहलो 18वी भास जावन आयली ताचे उपरांत प्रत्येक एक 4 भासो सेरवाल्यात आनी आतांचे एज ऑन डेट 22 भासो कर्नाटकाच्या 8व्या वळेरेंत भारताच्या 8व्या वळेरेंत संविधानांत सेरवाल्यात
तशें म्हणटाना भारताक एक राष्ट्रभास न्ही, हे सगळ्यो 22 भासोय भारताच्यो राष्ट्रभास जावन आसात, अधिकृत भासो जावन आसात. दे आर द ऑफिशियल लँग्वेजेस ऑफ इंडिया. सो कोंकणी एक राष्ट्रभास. मस्त लोकांनी म्हणचे आसा कोंकणी एक अल्पसंख्याकाची भास, थोड्याच लोकांनी उलोवची भास, पूण गोंयांची ती राजभास. इज द स्टेट लँग्वेज ऑफ गोवा. आडाळतींतून चलता. आडाळती गोंयचे आडाळती कोंकणी भाशेनच चलता. महाराष्ट्रा, गुजरात, गोंया, कर्नाटका, केरळांत करावळीचेर चड करून ही भाशेचो लोक आसा. सो कोंकणी जायत्या लोकांनी उलोवची एक भास. आमकां अभिमान कितें म्हळ्यार कोंकणी अल्पसंख्यक भास होय जाल्यार ती एक राष्ट्रभास. भारताच्या अधिकृत भासां पैकी कोंकणी एक भास जावन आसा. देखून आमकां एक हेम्मेची भास. कोंकणी भाशेची आनी एक विशिश्टता कितें म्हळ्यार कशें आमी भारताक म्हणटा इंडिया इज युनायटेड विथ ऑल इट्स डायवर्सिटी. इंडियाच भारतच एक वैविध्यतेचे देश. हातूंत जायती विंगड विंगड धर्म आसात, जायते विंगड विंगड बसो आसात, आचरण आसा, आमचे इवन नेसांनी विंगड विंगड आसा. हर एका विशयांत भारतान मस्त वैविध्यते आसा. तित वैविध्यते आमकां आमच्या कोंकणी भाशेंतय पळोवंक मेळटा. कोंकणीन ती पुरा धर्माचे लोक आसा. प्रत्येक जण मुख्य 3 धर्म आसात, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिम. हे तिनूय धर्माचो लोक कोंकणी उलयता मात न्ही. कोंकणी आपली मायभास, कोंकणी आपली मातृभाशा म्हूण ओपन घेता. हय, हे मुख्य इम्पॉर्टंट जावन आसा. आनी कोंकणींत विंगड समुदायाचो लोक आसा. सडाव आमी पळोवंक गेल्यार आमी पळयल्ले प्रमाणे 40 आनी 2 42 विंगड विंगड कम्युनिटीचो लोक कोंकणी समुदाय आसा. बोली न्ही, सगळे आचरणच विंगड. आतां पळय हांगा कोडयाळांत आमी पळयशें जाल्यार GSP लोक आसा. GSP म्हळ्यार ती कोंकणी उलयतात. आमी क्रिस्तांवचो आसा. तशेंच मोगरांची उलयतात. कुडमी आसात. मोगरांचे म्हणटा तुमी ते मेस्ता लोक, बोट बांदचे मेस्ता लोक आसात. मछली पाकचे कारवी लोक आसात. आमचे भांगराचे आचार्य शेट ते कोंकणी उलयतालो लोक. अरुणजी शेट आनी आमचे तशें जायते विंगड विंगड समुदायाचे लोक आसात. देखून कोंकणी एक कितें म्हणटात एकाच समुदायाची, एकाच धर्माची, या एकाच एरियाची, डायवर्सिटी तांचो भारी सोबीत रितीन आसा. देखून केन्नाय हांवें उलयतना म्हणचे आसा कोंकणी भाशेचो लोक या कोंकणी कितें जागो विस्तारलो आसा. इट्स लायक ए मिनी इंडिया, एक ल्हान भारत. कशें कोंकणी भारतांत सर वैविध्यते मध्ये भारत एक जावन आसा, तशेंच कोंकणी एक. कोंकणी समुदायाचो लोक तशेंच विंगड विंगड धर्म, विंगड विंगड आचरण विचारण. डायवर्सिटी कोंकणीक पळयल्यार डायवर्सिटी करेक्ट अर्थ जाता म्हणून आमच्या देशाची. हय, समा कोंकणी एक एकवटाची भास. बोली जाल्यार विंगड विंगड बोली आसतात. बोली हर एक भासांनी आसा विंगड विंगड. आतां बोली एक जाय जे केन्ना तूं इस्कॉलांनी शिकयतना या एज ए मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जावंक पुरो या पत्रिका मुखांतर तूं वाचतना प्रकट करतना ती एक स्टँडर्ड बोली म्हण आसता. तुका उडास आसूंक पुरो. आमी पयले इस्कॉलाक येतना हळे कन्नड, ಹೊಸ कन्नड, कुंदापूर कन्नड, मैसूर कन्नड विंगड म्हळ्यार त्या एरियाक लागून विंगड विंगड बोली. आमचे कोंकणीन ती तशेंच. तें कांय उणें पडनी आनी व्हडलो विशय न्ही. आमकां ती भास समजल्यात जालें. आनी ती कोंकणी उलयतना आमकां ती कळटा ती कोंकणीच उलयतात म्हणून. कोंकणी भास कळटा खंयची कोंकणी भास खंयची कोंकणी भास न्ही. थोड्यांनी चर्चे करचे आसता ती मराठीक लागीं आसा म्हणून. मराठीक लागीं आसा जावं पुरो, पूण कोंकणी स्वतंत्र भास. म्हळ्यार बरशीतना तें तशें जावंक साध्य आसा. कित्याक बरशीतना म्हणणे प्रभावान खंयच्याय. हय, कित्याक म्हळ्यार जावंक पुरो संस्कृत, जावंक पुरो मराठी, जावंक पुरो आमची बेंगॉली भास, हरियाणवी जावंक पुरो, भोजपुरी भास जावंक पुरो. हांकां पुरो थोडे शब्द तुळू आनी कोंकणींत कांय येना लक्षिल्लेपण कांय दोन विंगडच भासो. ताचे शब्दान तूं हाचे शब्दान तूं वेचार ना ते विंगडच भासो. कोंकणींत तुका चड करून सांस्कृतीक
बस ते केंचे पळय ते प्राकृतिक बस आयल्यात तुजे जावंक पुरो बेंगॉली जावंक पुरो हरियाणवी तेले बस तंतले थोडे शब्द तांतून मेळटात हय आनी अंतले तांतून मेळटात म्हळ्यार ते तशें न्ही की कोडयाळांत आमी आसा न्ही करून ब्यारी भास आसा आमच्या सांगाता या तुळू भास आसा या आनी कितें भासो आसात त्यो ताचे वयर प्रभाव पडटात म्हणून आनी प्रकार म्हळ्यार येदोळ आमी प्रभाव मस्तू कालात थोडे कन्नड शब्द आयल्यात जावंक पुरो कोंकणींत स्थळीय भाशेचो सड्ड प्रभाव आमकां दिसून येवचो केरळांतल्या कोंकणी लोकांचे वयर थंय सगळे मल्याळींत आसतना ते जाल्यार एक सडावत सर्तीक मापान मल्याळी शब्द कोंकणींत वापरतात पूण आमच्या कर्नाटकाच्या करावळीर तितले ना काही एक दोन शब्द कन्नडाचे शब्द आसूंक पुरो ना जाल्यार सडावत कोंकणी नितळ प्युअर नितळ कोंकणींत आसा म्हळ्यार कोंकण्यांची भास कोंकण्यांचे थंय नितळ आसा क्रिस्तांवांच्या जाल्यार हांगा मुस्लिमांची जाल्यार थंय म्हणचे गे या गवड्यांची जाल्यार तांची त्या बोली वयच नितळ की दॅट इज ओनली अ डायलेक्ट डिफरन्स इन डायलेक्ट मात्र कोंकणीचो मूळ अर्थ सगळ्यांनी उलोवन सो एकच कोंकणी म्हणून ताचेंत मूळ एक जायत म्हणत एकलो जायत म्हणत एक म्हळ्यार ते एक शब्द दॅट इज ओनली काय म्हणटात प्रोनाउन्सिएशन डायलेक्ट मात चेंज त्या स्थळीय भासांक लागून की या इतल्या हजारो वर्सांतून एका जाग्यातून एका जाग्यार स्थळांतर जाताना तशें जालां ते ताचे प्रभावावर बीन थोडे शब्द थोडे कितें म्हणटात डायल्यूट जाल्यात या ते कशे स्थळीय भाशा सिंक्रोनायज जावंक इल्ले पातळ म्हळ्यार ते सिंक्रोनायज जावन थंय यें जाल्यात म्हणजे आमी एक ब्रेक घेया कोंकणी भाशेन नखेत्र ह्या कार्यक्रमात रॉय कास्टलिनो कोंकणी विशयांत एक 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 पक्का मनीस आपणाच्या तांकीवंत कामा वरवीं कोंकणी ग्रेस्त केल्लो एक भोव उर्बेवंत कोंकणी मनीस आज आमच्या सांगता तो कोंकणी मान्यता दिसत आसा आनीक ताचे सांगता उलोवंक मस्त विशय आसात तो आमच्या सांगता पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेन नखेत्र स्वागत मग कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा रॉय कास्ट्रिनो म्हळ्यार एक व्हड एक कोंकणीची एक आस्त आनी ताचे कडेन आसले इतले कोंकणी विशयी म्हाका दिसता काय दुसऱ्या कोणाकडे आसूंक साथ दिना कोणा रॉय कास्ट्लिनो आमच्या मदें आमी मान्यता दिवस हा मुसोर्ता काडलो आनीक ताच्या विशयान आमी उलयतले रॉय कास्ट्लिनो बट तुजें फावंडेशन दुसरे कडेन हे आमी वयर तुका बिल्डिंगा विशयान आलोचन दिल्या बरी कोणा बिल्डिंगांत वयर तुवें हें घालताय पळय घालताय काय म्हणटा ताका व्हडले एक लिफ्ट घालताय लिफ्ट न्ही सकडी मेट्रोर टावर क्रेन घालताय पळय तशें आमी टावर क्रेनाक पयले गेले हांव आतां आमी फावंडेशनाक तूं 2017 न्ही 7 कोंकणी प्रचार संचालनाचो अध्यक्ष आमचो रॉय कास्ट्लिनो विशयांत सड्ड कांय तूं संस्कृतीच्या त्या वयर आनी तूं आसली कामांत जाल्ली कोंकणी प्रचार संचलन म्हणलें ते कॉन्सेप्ट करन तुवें केलें तें आंदोलन आनी तुवें केलें तें व्हड एक वर्तुळांतलें कोंकणीचें काम मंगळुरांत सड्ड त्या देळाक म्हाका दिसता दुसरे कोणी येवन पयलीं केलें ना मागीर केलें ना कित्याक म्हळ्यार माध्यमाचें आनी परत तुका बरें टच आसलें आनी तुका करूंक जाल्लें जावंक पुरो बट ते येवंक कॉन्सेप्ट येवंक कशें आलोचना आयली बिजनसांत ते जालें पीक डेज पुरा हांव कोंकणी म्हणल्यार त्या प्रचारान कोंकणी प्रचार संचलन म्हणलें स्टार्ट करून कशें सुमार 7 वर्सां अध्यक्ष जावन उरले तूं कोंकणीचो वावर म्हाका दिसता आतां 15 आनी 20-25 वर्सांत हांव कोंकणीच्या वावरांतच आसा कोंकणीच्या वावराच्या क्षेत्रांतच आसा सुरवेर म्हाका माणसोबना तांच्या अध्यक्षांची गुरकारांची वळख जावन माणसोबना वट्टू जायती कोंकणी वावर हांवें केला तेन्ना एरिको बाब कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष नासलो ताचे पयलें बास्ती वामन शेणै जावंक पुरो या विंगड कोंकणी अध्यक्ष तांचे सांगत हांवें वावर केला कोंकणीचो वावर केला 2006 इसवेंत
कर्नाटक सरकारान इस्कॉलांत कोंकणी शिकूंक अनुमती दिली. म्हळ्यार 2007 इसवेतावन कोंकणी इस्कॉलांनी तिसरी ऐच्छिक भास जावन शिकूं येता म्हणून तांणी अकाडेमीच्या प्रेशरान ती मेळ्ळी की हांव कशी मेळ्ळी ती? अकॅडमीच्या विंगड अध्यक्षांनी केल्ल्या वावरा निमती 2006 इसवेंत कर्नाटकान मेळ्ळी. हय. पयले त्या वेळाच्या CMन सांगले 1 वर्स तात्कालिक म्हळ्यार टेम्पररी परमिशन तुमकां दिता. तुमचे रिस्पॉन्स पळोवन कितले विद्यार्थी कोंकणी घेतात, कितले जाण मुखार येतात शिकोवंक, हो संख्या पळोवन आमी मुखल्या वर्सा ती अनुमती दृढ करता म्हणून आमकां सांगलें. देखून त्याच वर्सा एरेकोझेरियो आनी मानसोबणाचे थोडे कारभारी आनी अकॅडमीचे थोड्या संध्यांनी ओट्टू मेळोवन आमी सांगले ह्या वावरा खातीरच एक संघटन रचचें गरज आसा. आनी तशें 2006 इसवेंत कोंकणी प्रचार संचलन अस्तित्वाक आयलें आनी म्हाका तांणी तसो पयलो अध्यक्ष जावन स्थापक अध्यक्ष जावन नेमक केलो. तशें 2006 इसवेंत कोंकणी प्रचार संचलन अस्तित्वाक आयलें आनी आमी सीदा इस्कॉलांत कोंकणी गट करचे विशयांत ह्या इस्कॉलांत चड आनी चड भुरग्यांनी कोंकणी एक सब्जेक्ट जावन घेवचे विशयांत पाठ जावन घेवच्या विशयांत आमी वावर सुरू केलो. आनी आमच्या सुरविल्ल्या वर्साच्या वावरा निमती तात्कालीक तरान दिल्ले अनुमतींत 150 वयर स्कुलांनी भुरगे 150 वयर इस्कॉलांनी 150 वयर इस्कॉलांनी ह्या दक्षिण कन्नडांत आनी उडपी जिल्ल्यांत 150 वयर इस्कॉलांनी सादारण 500 हजार वयर भुरग्यांनी कोंकणी विंचून घेतली. सक्सेसफुल. हय. हें पळोवन कर्नाटक सरकारान मुखल्या वर्सा 2007 इसवेतावन स्कुलांनी रेग्युलर केलें. ते सुरवेर मारतानी आमकां 2 जिल्ल्यांक 3 जिल्ल्यांक अनुमती दिली. दक्षिण कन्नड, उडपी आनी कारवार जिल्ल्यांक. आनी सुरवेल्या वर्सांत 2007 इसवेतावन 100 वयर इस्कॉलांनी तिसऱ्या ऐच्छिक भास जावन भुरग्यांनी कोंकणी विंचली. आनी 150 आनी 6,000 काही ल्हान संख्या न्हय. नाही ल्हान संख्या न्हय. तशें आमचे वावर आणखी बोळादीक जाले. ताचे उपरांत आमी कोंकणी प्रचार संचलन हर एक स्कुलांक भेट दिताले. हांव वर्साक 2 फावटी टिचरांक सांगताक घालन. कित्याक म्हळ्यार ते सुरवेल्ले वर्सां जाल्यार सरकाराची ट्रेनिंग करची वेवस्था नासली. आमी हांगा टिचर्स ट्रेनिंग तांकां नासलें दिवचे तले. हय नासलें प्रोविजन. हय. आमी टिचरांक वर्साक 2 फावटी हर एक खंय पळय कोंकणी शिकतात त्या टिचरांक हांगा हाडून डायटाचे सांगता मेळोवन आमी कोंकणी शिकोवची ट्रेनिंग आमी टिचरांक दिताले. हांव टेक्स्ट बूक सरकारांतल्यान प्रिंट जायनासले. आमी सिलेबस कमिटी फॉर्म करून सगळे टेक्स्ट बुक मटेरियल तयार करून टेक्स्ट बुक आमी आमच्या खर्चान प्रिंट करून इस्कॉलांक आमी वांटताले. हे सगळी वेवस्था. आता तुम्ही म्हणटाल्यात कोंकणी अकाडेमीच्या प्रोत्साहन तुमचे प्रचार संचलन ना. सुरवेल्ल्या वर्सान आमकां कोणी खंयची दुडवा सहाय्य जावन दी खंयची दिवना. आमी स्पॉन्सर्स या दानी मारिफात हे टेक्स्ट बुक प्रिंट करचें जावन दी या टिचर्सांक ट्रेनिंग दिवचें जावन दी आमी दानी मारिफात करतले. स्पॉन्सरशीप करून करतले. कित्याक म्हळ्यार सरकारान आमकां सुरवेच्या वर्सांनी कांय पाठिंबो दिवना, कांय सपोर्ट करूना. देखून कोंकणी प्रचार संचलनाच्याच माथ्यार हे सगळी वावर वावंट पडली आनी कोंकणी प्रचार संचलन बऱ्या तरान वावंट ह्या वावर चलोवन येयलो. हें काम चलोवन येयलें आनी इस्कॉलांत वर्सान वर्स संख्या सोडून आयलो भुरग्यांचो. 6वेतावन 10वे क्लासी पर्यंत सोवेक स्टार्ट केलें. सोवेक तिसऱ्या ऐच्छिक भास सुरू जावन चित सोवेंत आमकां कर्नाटकान कशें म्हळ्यार कन्नड मिडियम जाल्यार 1ನೇ क्लासीक कन्नडा फर्स्ट लँग्वेज, इंग्लीश सेकंड लँग्वेज. इंग्लीश मिडियमांत इंग्लीश फर्स्ट, कन्नड सेकंड. 6वे क्लासीक पावतना आमकां एक तिसरी भास विंचेत. ती जावंक हिंदी, जावंक फ्रेंच, जर्मन, एक 12 ऑप्शन्स आसात. त्या 12 ऑप्शन्सांत कोंकणी एक भास जावन काडली. ऑप्शन जावंक आमकां मेळ्ळें. तशें कन्नड आनी इंग्लीश शिकतना कोंकणी आमच्या कोंकणी भुरग्यांनी कोंकणी विंचली तिसऱ्या ऐच्छिक भास जावन. म्हळ्यार तुमच्या मोटिवेशनान तुमच्या मोटिवेशन जायतेच मोटिवेशनान ऐच्छिक भास तशी विंचली आनी अवेरनेस जायतेच. तशें ती तिसऱ्या ऐच्छिक भास जावन 10वे मुसर ती पावली. 10वेन ती मस्त भुरग्यांनी फायनल पब्लीक परीक्षा कोंकणी तिसरी भास जावन बरयल्यात, पास जाल्यात. आनी कोंकणींत कोणें पळय एक सब्जेक्ट जावन शिकला
तांकां बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात हर एक सब्जेक्टान हर एक सब्जेक्टान ती बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात बरे फर्स्ट क्लास मार्क्स घेवन ती पास जाल्यांत तशें कोंकणीक आमकां बरो प्रोत्साहन मेळ्ळो आनी कोंकणीचो वावरूय बऱ्यान चल्लो बरान चल्लो म्हण येता ते जाणा गे हय मागीर कशें कंटिन्यू जालें तें म्हळ्यार 7 वर्सांचें लांब अवधेंत कितें पळय त्या प्रचार संचलनाचें काम जालें म्हळ्यार तुमकां तें एक आमी पळयतना तें एक मेळटशें तुमी अकाडेमीक अध्यक्ष जावंक म्हणलें बरें जालें पूण हांगा ना त्या वेळार अकॅडमीचो अध्यक्ष जाता म्हणून आमी चिंतून हे वावर सुरू केल्लो न्ही आमच्या कोंकणी प्रचार संचालनाचो म्हजो जावन दी म्हज्या सांगात्यांचो जावन दी हें संघटन स्थापन करूंक वावुरल्या हेरांचो जावन दी उद्देश एकच आसलो सरकारान आमकां तिसरी भास जावन शिकोवंक अवकाश दिल्या देखून चड आनी चड भुरग्यांनी इस्कॉलांत कोंकणी एक विशय जावन एक सब्जेक्ट जावन विन्स्टेबरींग करचे खातीर एक अवेरनेस सगळ्यांनी भोवून अवेरनेस करचे प्रोग्राम म्हाका दिसता आमी त्या सुरवेल्या वर्सांनी ह्या म्हणजे 7 वर्सांच्या पुरो अवधेन उण्यान उणे आमी वर्साक 300 वयर इस्कॉलांक भेट दिताल्या 300 वयर वर्सा भेट दिताल्या हर एक कोंकणी आडळते मंडळ मेळटल्या टिचरांक मेळटल्या भुरग्यांक सांगता घालून आमी उलयतल्या तेन्नाचो आमचो बी साहेब अधिक मनाधिक एलोशियस पॉल डिसोजा ताका आमी कोंकणीचो एम्बेसेडर म्हूण करून ताचे फोटो ताचे फ्लेक्स करून हर एका इगर्जीच्या बगलार हर एका इस्कॉलाच्या बगलार आमी घालतल्या आनी तातूंत जस्ट तांची मोठी विशय कोंकणी आमची भास कोंकणींत तुमी कोंकणी शिका म्हणून एक मोठे एक संदेश दिवन बी साहेबाकच आमी एक ब्रँड एम्बेसेडर कितली वर्सां पयले बिस्पूट बॅच दिले आसतना कोंकणीन तांकां हें करून काले आमची मिस हांकर्न तांणी प्रमोट केल्लें आसलें तशें करेक्ट एम्बेसेडर ते आमकां एलोशियस पॉल डिसोजा बी साहेब हय न्ही म्हळ्यार तांणी कोंकणींत मिस सांगिल्ल्यान पयलीं तें अवेरनेस आसलें आमचे तिनी डायसीस ह्या कार्यावळीचे तिनी डायसिसांक कोंकणी मिसांक लिटर्जीक अधिकृत भास जावन आसा हे वॅटिकन कावन्सील 2 उपरांत त्यांच्या डिसिजना प्रमाणे स्थळीय भासांनी मिसां भेटयचे म्हणलें पयलें म्हाका तुका उत्ता सांग पुरो लॅटीन आसली मेन भास लॅटीनांत मिसां जाताली 1964 म्हण दिसता वॅटिकन कावन्सील 2 जालें ताचे उपरांत स्थळीय भासांनी वर्नॅक्युलर लँग्वेज ह्या भासांनींत ते मिसांक जमतना आमकां ह्या 3 डायस ते एक व्हड उपकार त्या वेळाच्या बी साहेबान केलो तांणी कन्नडा विंची येत आसले पूण कोंकणी विंची येताली न्ही विंची जाल्यार आमकां कश्ट आहले आमकां कश्ट आहले प्रामुख्यता दिल्ल्या वरवीं कोंकणी आमच्या लितुर्जींत उरली कोंकणी इगर्जींत उरली घरांनी वस्तू साहित्य वांजेल या कितेंय तातूंत ट्रान्सलेट जालें कोंकणींत जालें आनी घरांनी आमचो लोक कोंकणी उलोवंक शिकलो तुवें आतां जाल्यार पळयत आतां हाच्या भायर जावंक पुरो चिकमंगळूर हासन मैसूर ताणें आमचो कोंकणी उलयतलो लोक आसा पूण तांकां ती लितुर्जी सगळ्यांकी कोंकणीन मेळना ते कन्नडांत करतात तेच हळू काल जाता ते शिफ्ट जातात लँग्वेज शिफ्ट जातात एका शब्द ते येतात तांकां शब्द मात न्ही तांणी घरांनी समेत कन्नडा उलयतात कित्याक म्हळ्यार इगर्जेंत तांकां मिसांक कन्नडांत इस्कॉलांत कन्नडा देखून घरांत ती मागीर कन्नड येता लोक तांकां भास विसरून येता पूण आमकां लितुर्जींत कोंकणी उरले वरवीं घरांत कोंकणी उरली आनी कोंकणी ह्या कार्यावळींत जिवाळ उरली म्हणून आमकां ब्रेक करण्याचो वेळ आयला कोंकणी भाशेन नखेत्र ह्या कार्यक्रमात आमच्या मध्य रॉय कास्टल येता रॉय कास्टल हांवें सांगलें एक कोंकणीचे व्हड एक भंडार आनीक आमकां उलोवंक मस्त विशय आसात राव आमचे सांगता पळय V4 न्यूज ताची अकाडेमी आनी हेजे हे दोनी येवना राव आमचे सांगता पळय V4 न्यूज कोंकणी भाशेन नखेत्र एक ब्रेक करून घेता स्वागत मगो कोंकणी भाशेन नखेत्र ह्या कार्यक्रमाचो ह्या सेक्शनांत हांवें म्हजें अनाउन्समेंट सांगत जाय तुमच्या मदें कोणी कोंकणी भाशेन नखेत्र ह्या कार्यक्रमाक येवंक मोन आसा जाल्यार आनीक तुमच्या मदें अचिवमेंट आसा जाल्यार मस्त जाण आसतात कळ्ळें मस्त लिप उरले आसतात हळ्ळ्यांनी ग्रामांनी या विंगड विंगड प्रदेशांनी गोवांत आसतात केरळांत आसात मुंबयांत आसतात कोंकणीचे साधन केल्ले आसतात आमकां कळीत आसना
त्या देखून म्हणजे नाव आणि नंबर स्क्रॉल जाता तुम्ही पळोवचे आनीक तुम्ही एखादा वेळा या कार्यक्रमात येऊ कोंकणी भाशेन नेकेत्रां जावन येवंक मोन आसा जाल्यार तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करचे म्हणजे नंबर 9845419482 आनीक हांव कोंकणी भाशेंत हे हर एका ब्रेस्तारा करता जाल्यार तुमकां अवकाश दिवंक जाता V4 न्यूज हांगा लाईव्ह करूंक जाता तुम्ही नोट कर काडयोचे आनीक हांगासर येवचे हे अनाउन्समेंट हर एका ब्रेस्तारा 7 ते 8 म्हणसर हे कार्यक्रम चलता हर एक आयतारा मारू प्रसार 11 ते 12 म्हणसर जाता V4 न्यूज लाईव्ह www.v4news.com हातूंत हे लाईव्ह प्रसार जाता तुम्ही एखाद्या केबल कनेक्शन आसल्यार तातूंय पळोवंक जाता मागीर युट्यूबाक आमी अपलोड करता तुम्ही युट्यूबाक वचून कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां अशें टायप केलें जाल्यार ते प्रोग्राम भायर येता त्या देखून तुम्ही हाच्या आदली आनी मुखली पुरा कार्यक्रमां पळयात आमच्या मध्ये आसा रॉय कास्टेनो आमी तो कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी प्रचार आंदोलन संचालन काण घेवन 7 वर्सां जाल्या उपरांत म्हाका दिसता कोंकणी प्रचार संचालनाचे दशामानोत्सव म्हणून तूं उरता आसलो कोण ना मदें अकादमी अध्यक्षपणान आसलें जाल्यार न्ही गे कित्याक म्हळ्यार ते त्या वेळार ओव्हरलॅप जाता म्हणल्यार खातीर तुवें सोडलें आसतलें पूण कालंगी म्हळ्यार आमी ल्हान एफोनियम ल्हान क्लर्नेट पुंगच्या बदला एफोनियम पुगूंक जालें ते धाडा म्हळ्यार व्हड आवाज करूंक जालो सरकार सांगाता मेळ्ळो एक तसलो एक अवकाश मेळ्ळो कोणा म्हळ्यार सुक्त मनशाक थंय ताणें एक मेट वयर सोडयल्ल्या बरें जालें म्हाका आतां प्रचार संचालनाचे आमचे उलोवप मुक्त जालां जाल्यार आमी एकाडमीचें म्हळ्यार 7-8 मिनटांत मेळटा जाल्यार एकाडमीचें काम तूं आसतना तुरबेंतांनी म्हणल्या बरी सगळ्यांनी एक रंगीन कोंकणीचो आवाज आयकतालो एकाडमी विशयान सांग अचानक आयलेंगी अचानक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्षपण म्हाका अचानकच आयिल्लें कित्याक म्हळ्यार हांवें चिंतून आसलें अध्यक्षपण म्हाका मेळत म्हणून आनी हांव ताचे खातीर कांय लायनी रिनातलो विसारनी वचून येतलो पूण म्हाका दिसता हांवें फाटल्या 7 वर्सांनी कोंकणी प्रचार संचालन केल्लो वावर खंयी गुमानाक येवन ताचो प्रतिफळ जावन म्हाका हें अध्यक्षपण लाभलें आनीक फाटल्या सुमार वर्सांतावन 3 वर्सांक आसता न्ही 2014 ते 2017 3 वर्सांची अवधीक आमकां अध्यक्ष जावन नेमक करतात आनी आमकां 10 जण संदे दितात 2 जण संद्यांक हांवें ऑप्ट करीत हांवें नेमक करीत अशें आमी 13 जण संदे आसता एक अध्यक्ष आनीक 12 जण संदे आसतात सो कोंकणी म्हाका जायतो वावर करून अनुभव आसल्यान 7 वर्सां कोंकणी प्रचार संचालन ताचे पयलें मानसभा नावट्टू हांवें वावर केल्लो तशें म्हणटाना म्हाका दिसता लगभग 15 आनीक 20 वर्सांचो अनुभव म्हाका 20 न्ही 30 वर्सांचो अनुभव म्हाका अध्यक्षपण मेळटना म्हाका वावर अनुभव आसलो तशें आमी सांगता मेळून सुरवेच्या मिटिंगारच ह्यो मेळ्ळो हो हुद्दो बऱ्यान उपयोग जावन कोंकणीक एक फळादीक एक अवधी जायचे अध्यक्षपणाची म्हणून आमी बसून एक निर्धार घेतलो आनी कसो वावर करचो म्हणटना आमी एक कितें म्हणटात एक ध्येय वाक्य आमी घडलो कोंकणी साहित्य कोंकणी संस्कृती कोंकणी शिक्षण हे 3 विशय आमी हातीन घेतलो आनी आमी हे 3 विशयांचेर आमच्या संध्यामध्ये एक सब कमिटी रचली आनी हे 3 वावर बऱ्यान जावचे खातीर आमी सुरवेच्या दिसांतूच आमी एक रोड मॅप गेले आमी स्ट्रॅटजी म्हणटा स्ट्रॅटजी आनी हातूंत कशें म्हळ्यार कोंकणी साहित्यांत कालें करयत म्हूण आमी चिंतन आमी एक निर्धार केला कोंकणी लांब बाळवाचे जाल्यार साहित्य आसल्यार मात्र ती लोकांक वाचूंक मेळ्ळ्यार साहित्य रचन जायचे साहित्यानी मुखार येचे तेन्ना मात्र ते उरता आनी मुखल्या पिळगेक आमकां हस्तांतर करूंक जाता दाखलो उरता देखून आमी सुरत निर्धार घेतलो म्हयन्याक 2 पुस्तकां लेखान वर्साक 25 3 वर्सांच्या अवधींत 500 पुस्तक आमी प्रगट करचे प्रकट करीत आनीक एकाच साहित्यीक दिवचे न्ही जाता तितले 500 साहित्यानी 500 पुस्तक बरोवचे आमचो उद्देश आमी पावता पावले म्हाका दिसता 60 वयर लेखकांनी हे 500 पुस्तक बरयले
आतां पुस्तक बरयल्यार पुरोय ते लोकांनी वरीचे लोकांक पावयचे, लोकांक पावाचे, लोकांनी ते वासीचे. अकॅडमीन प्रिंट करून अकॅडमीन दवरल्यार ते जायनात. हाचे खातीर आमी कोंकणी मोबायल बाजार म्हणून एक व्हॅन सुरू केले. सुरवेच्याच वर्सा कोंकणी मोबायल बाजार व्हॅन सुरू केले. आनी ह्या मोबायल बाजारांत आमी प्रिंट केल्ले बूक मात न्ही, पयले कितें प्रिंट जाल्ले बूक, ते बूक, CD, विंगड कोंकणीचे संबंध जाल्ले सगळे वस्तू मोबायल बाजारार घाले. एक ड्रायव्हर आनी एक मॅनेजर ताका नेमक केलो आनी तांकां सगळ्या घरावाले सगळ्या कोंकणी उलोवनसो लोक खंय आसा ते घरा बगलांनी वचून बूक विकचें काम सुरू केलें. हाका आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनीक जायते बूक विकून गेले. सो एक फॅक्ट्स अँड फिगर्स जावन कितले बूक सेल जाले म्हणून कांय तरी कितल्या लाखांचे तशें कांय आलोचन सांगूंक जाता की म्हाका इमिजिएट एक्झॅक्ट फिगर न्ही. म्हणजे अवधी मूक जाताना आमी कितले बूक प्रिंट केल्ले म्हळ्यार सडावत सगळे प्रिंट्स मूक जाल्यात. बरं हर एक बूक कितले प्रिंट करतले तुमी? 500 बूक तुमचे? 500 बूक. कितले? फर्स्ट प्रिंट आमी 1000 प्रिंट काडटला. 500,000? 500,000 कुठले? मिनिमम 500,000 म्हळ्यार आनी एक म्हळ्यार 1 लाख बूक तुमी विकला म्हण जालें की? उरले बूक आनी परत विकता. एका बुकाक 100 रुपया आसतले की? मॉलाचे येना कित्याक म्हळ्यार आमी लाभाक विकिनातल्या ताका मिनिमम कितले कॉस्ट प्रायस आसा. थोडे बूक उण्याचे असले 40 रुपये 50 रुपयांचे बूक असले. थोडे व्हडले बूक 85 रुपयांचे बूक असले. नाही सुमार एक तितले 500 तितले बूक तुमी 500,000 बूक सुमार वहिवाट केला म्हणून ना. वहिवाट इम्पॉर्टंट नाही. बूक आमी कितें प्रिंट केला ते लोकांक पावोवचे आमचे गरजेचे असले. आनी हांव सद्दां पयशांच्या विशयांत तातूंत बट स्टील मॅनेजमेंट अकॅडमीन अकॅडमी रेजिस्टर आसा, अकॅडमीक सरकाराचे स्टाफ आसा. आमकां अध्यक्षांक आनी संध्यांक कोंकणीचो वावर करचे मात्र उद्देश. पयशांचे लागपाक लाभ नश्ट पळोवंक कोंकणी अकॅडमींत एक रेजिस्टर. मागीर हर एक वर्सा तुमी संमेलन करून एक व्हड आवाज करतले ताचे विचार सांगा. ते सांस्कृतिक कार्यक्रम हे साहित्य विशयांत हें जालें. बूक प्रिंट करून पब्लिश करचे. कोंकणी संस्कृती प्रमोट करची तितलीच गरजेची आसा. हांवें वडोल सांगल्या प्रमाणे 40 दिसांनी 2 समुदायाचे आमचे लोक आसात आनी हर एका समुदायाची संस्कृती वेगळीच आसा. दुकान आमकां जाता तितल्या हर एका पंगडाची समुदायाची संस्कृती आमकां प्रदर्शन करूंक जाय आसलें. पूण आमी अखेरीक 30 समुदायांचे संस्कृती प्रदर्शन करूंक शकल्या. विंगड गांवांनी वचून खंय कोंकणी लोक आसा त्या गांवची संस्कृती आमी प्रदर्शन करूंक पळयतल्या. सांस्कृतिक कार्यक्रमां मांडून हाडटल्या, संगीत कार्यक्रमां मांडून हाडटल्या, वर्कशॉप्स मांडून हाडटल्या. आमच्या सांस्कृतीक वावरांत आनी एक प्रमुख वावर आसलो आमच्या कोंकणी समुदायांत SC आनी ST 2 हे आसात समुदाय आसात. पाटीबडले बॅकवर्ड क्लासेस आसात SC ST. ताका सरकारांतून एक विशेष ग्रँट आसलें, अनुदान आसलें. तें अनुदान हाडून आमी त्या SC लोकांक आनी ST लोकांक दोगांयकी आमी जायती कार्यक्रमां करून तांकां मेन स्ट्रिमार मुख्य वाहिनीर हाडचें वावर आमी केला. हाचे मुखांतर जायते संस्कृतीक प्रदर्शन जालें. म्हाका दिसता 3 वर्सांनी उण्यान उणे 250 सांस्कृतीक कार्यक्रम आमी केल्यात आनी ते एकच कडेन न्ही, विंगड जाग्यांनी. आमचे 3 वर्सांचे अवधी अखेर जाताना लोकोत्सव म्हणून आमी एक व्हड 3 दिसाचे कार्यक्रम टावन हॉलांत केले. त्याच्या पयलीं ते सांगा आनी एक सेक्शन सांगा. सांस्कृतीक संबंध जाल्ले आनी एक कोंकणी शिक्षण. कोंकणी शिक्षणाचे आमी कितें कोंकणी प्रचार संचालनांत केल्लो वावर वो मुंदरसून येलो आमी हांगा मुंदरसून येले. एक ब्रेक काडचे. कोंकणी भाशेंतले नखेत्र कार्यक्रम आसा आमच्या बद्दल रॉय कस्टलिनो ताचे कडेन 2 घंट्याक जाय 3 घंट्याक जाय इतले उलोवणे आसा. आमकां टायमाची लिमीट आसल्यान आमी ब्रेक काडटा. राव आमच्या सांगता V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतले नखेत्र पळया. एक ब्रेक राव आमच्या सांगता. स्वागत मुखार कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमात आमच्या बद्दल रॉय कस्टलिनो आनी की वस्तू आमकां उलोवंक आसा. म्हाका नाका अशें बसल्यार वस्तू उलोवंक आसा. कोंकणीचें एक व्हड खाली भंडार मात न्ही, एक व्हड बंदेर समेत ती ताची हर एक वर्सा ताची छत्री ओडत येता कोंकणीची आनी तातूंत चड लोकांक एका म्हणटा येता.
ह्या संदर्भात आयच्या मान्यता दिवसाच्या ह्या संदर्भात तो आमकां मेळिल्लो एक आमकां एक नशीब म्हण येत आज कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जावन सारको तो आमकां मेळ्ळा आनीक अकाडमीचे विशय प्रमुख जाले की त्या विशयांत एक सारके एक म्हळ्यार आमकां 5 मिनटां आसात एक करेक्ट एक सांगून सोड कोंकणी शिक्षणा विशयान उलयतात आसलो कोंकणी शिक्षण अकॅडमीच्या वावरांत कितें हांव कोंकणी प्रचार संचलन केल्लें सो सेम वावर आमी कोंकणी शिक्षण ह्या नांवाखाल अकॅडमीच्या अध्यक्षपणाच्या कालार हांवें तें मुंदरसून नेलें कितें आमी दानी मुखांतर दानी मुखांतर आमी कितें करताले हांव तें सगळें काम आतां अकॅडमीच्या आनी सरकाराच्या अनुदाना मुखांतर आमी करूंक सुरू केलें जावंक पुरो पाठ्यपुस्तक जावंक पुरो टिचरांची तरबेती जावंक पुरो आमची अभियानां हर एक विशय त्या सरकाराच्या आनी अकॅडमीच्या अनुदाना मुखांत केलें तशें आमकां तें काम सलीस जालें आनी कोंकणीचें शिक्षणांतले वावर मुंदरसून वचून आमची कोंकणी कॉलेजींक पावली कॉलेजींक मातनी विश्वविद्यालयाक पावली विश्वविद्यालयांत MA कोर्स सुरू जालो कोंकणी अध्ययन पीठ सुरू जालो कोंकणी अध्ययन पीठाक सरकारान 2 करोडाचें अनुदान दिलें हाचे मार्फत एक परमनंट चेअर इन कोंकणी मँगलोर युनिव्हर्सिटीन स्थापन जालें आनी हाचे मुखार आतां जायतो वावर जावनूच आसा आतां शिक्षणाचो वावर मुखारसून येताना हें आनीकी निरंतर वो वावर 1-2 दिसांचो वावर न्ही 1-2 वर्सांचो वावर न्ही निरंतर जावन आसा पिळगेंग हय पूण खंयी प्रत्येक आमच्या कोंकणी लोकांचे खंयी मौन इल्लें कुस्कलां कोंकणीचें इस्कलांतलें शिकप इल्लें फाटी पडटेत आसा पूण आतां ह्या ऐन वेळार आमकां आनी एक नवो भरवोसो आयला आतांचे केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षण नितींत नियम आयला 5+3+3+4 हातूंत केंद्र सरकारान कितें आदेश हाडच्यार आसा सुरवेली 5 वर्सां आमच्या मातृभाशेंत या आमच्या राज्याच्या भाशेंतच शिकयचे भुरग्यांक म्हणून एक आदेश आतां येवचार आसा मातृभाषा आनी राज्यभाषा म्हळ्यार आमी मातृभाषा काय घेवची तशें न्ही आतां मातृभास आनी मायभास म्हणटाना राज्यभास म्हणटाना मस्त कडेन ती एकच भास आतां आमकां कोंकणी लोक सोडल्यार कर्नाटकांतल्या उरल्या लोकांक कन्नडा भाशेंत इम्पॉर्टंट पूण आमकां कोंकणी लोकांक खंयी हांगा इल्लेशें तशी जातात कित्याक म्हळ्यार आमची मायभास कोंकणी आमची राज्यभास कन्नडा दोनी आमकां प्रमुख येता दोनी प्रमुख भासोत तेन्ना आमी कशें करचें तें आतां कर्नाटक सरकार कन्नड माध्यमान सुरूची 5 वर्सां आमच्या मातृभाशेन जायचे म्हणटना सुरूची 5 वर्सां कन्नड माध्यम करूंक पुरो या कन्नडाक प्रामुख्यता दिवन करूंक पुरो ताचे सांगता हिंदी या इंग्लीश शिकूंच्याक पुरो कित्याक म्हळ्यार 3 भासो तेंच जाल्यो पूण आमी कोंकणी लोकांनी आशा सोडची न्ही आमकां खंयी एक भरोसाची खीरनता आसा आमी सरकाराचे दबाव घालन आमची मातृभास कोंकणी देखून आमकां तिसरी न्ही जाल्यार 4थी भास जावन जाल्यार सुरवेल्या वर्सां सुरवेची 5 वर्सां कोंकणी एक पाठ्यक्रम जावन शिकयचेच म्हणून आमी एक खंयी सरकाराचे दबाव घालची गरज आसा आनी ह्या 5 वर्सांच्या अवधींत ह्या म्हाका दिसता 3 वर्सांत 8 वर्सांच्या प्रायाच्या भुरग्यांक तूं कितलोय भासो शिकय कितलोय विशय शिकय ते सुलभान शिकून धरतात तांचें ज्ञान वाडटा मुख्य तांच्या जिविताक आदार जाता देखून भुरग्यांनी 4 भासो शिकचे आमी कश्ट म्हण चिंतचे न्ही 4 न्ही तूं 8 भासो शिकयल्यार भुरगीं ह्या प्रायार 3 वर्सांच्यान 8 वर्सांच्या प्राया भितर ती जिखून धरतात देखून खंयी म्हणजे कोंकणी लोकांक उलो आसा आमी हो विशय आतां तो घट्ट धरचो आनी सरकारा मुखार एक मंडन करचें आमकां आमची भास तिसरी भास या 4थी भास आमी म्हणटा तिसरी भास म्हळ्यार 4थी भास म्हण दितले आमकां पूण आमी मंडन करची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार आनीक आमी कांय भायली भास न्ही आमी गोंयांच्या की चड कोंकणी उलयतलो लोक कर्नाटकांत आसा हांव अकॅडमीचो अध्यक्ष आसतना त्या जाग्याच्या मुखेलमंत्रीन म्हणलें आमी थंय चर्चा जाताना तांणी केदारनाथ म्हणचेलें आमची राज्याची मातृभास म्हळ्यार कन्नडा म्हणून हांवें तेन्ना मोदें दाय घाल म्हणलें मातृभास तुमची कन्नडा जावंक पुरो आमची न्ही आमची मातृभास कोंकणी म्हज्या कुशीन बसयल्याची तुळू म्हज्या ह्या कुशीन बसयल्याची ब्यारी हो थंय बसयल्याची कोडावा आनी थंय कोण बसला ताचे अरे कन्नडा विंगड विंगड मातृभास विंगड आसा तूं म्हळें खंयी ताच्या मोतीक तळ गेलो तो म्हणलो आयतप आयतप नम कन्नಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಸೋದರ ಭಾಷೆಗಳು म्हणालो
ताणें एक नवो शब्द काडलो ताका सोदर भासे कळून होय, तशें- वॉट आतां आमी कितें करी जाय म्हणून कॉन्क्रीट प्लॅन कॉन्क्रीट प्लॅन म्हळ्यार आतां कोंकणी आतां एकाडमी आसा एकाडमीन काणगेची या कोणी तरी एक काणयेची अकॅडमीन मुखेलपण घेचे प्रचार संचालन पुरतं नेपटीन जीव करून तशें कालें करचें प्रचार संचालन आसा अकॅडमीन मुखेलपण घेचे मागीर प्रचार संचालन जाल्यार विंगड येवंक तयार आसा. संघ संस्थे आसात अकॅडमीन मुखेलपण घेचे कित्याक म्हणटा म्हळ्यार वो हर एक पटी आमी वावर दानी मुखांतर दूड वट्टुकन करचो न्ही अकॅडमीक ग्रांट आसा सर्ती ग्रांट जाय जाल्यार तांणी मानवी दिलो जाल्यार सरकारांत ते मेळचे साध्यता आनी आसा उत्साही अध्यक्ष आसा आनीक अधिकृत रितीन वावर जायचे जाल्यार तो अकॅडमी मुखांतर जायचे कित्याक म्हळ्यार अकॅडमी एक सरकाराचो अंग संस्थो तशें जाल्यार अकॅडमीक मुखेलपण घेवन उरिल्ल्या सर संघ संस्थांनी सांगात मेळयलो जाल्यार आनीक सरकाराक आमी कन्विन्स करूंक या तांच्या मोतीन घालूंक शकलें जाल्यार आमची मातृभास कोंकणी आमकांय ती शिकोवंक अवकाश करून दिली जाल्यार मात्र आमची भास जिवाळ उरतली एक समुदाय जिवाळ उरता नाजाल्यार थोड्याच वर्सांनी कोंकणी आळवून वतली आनीक आमी कन्नडी लोक जातले रायट तूं आमच्या ह्या कोंकणी भाशेंतल्या नेकेत्र कार्यक्रमाक आयलोय एक अमूल्य रितीन एक आयचो दीस करेक्ट दीस ह्या दिसा येवन आमच्या ह्या कार्यक्रमांत सैरो जावन कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जावन एक म्हत्वाचो तो एक विशय मुखल्या दिसांनी आमचो फुडार कशें मुखार वरयत म्हणल्या विशयात एक स्पश्ट आलोचना आमकां दिली तुका हांगासर येवन हे कार्यक्रम चलोवन आमच्या मदें कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जावन हे सर कोंकणी लोकांच्या मुखार आयिल्ल्या खातीर तुका आमी देव बरें म्हणटा तुजें नंदन जावं कोंकणीचें काम सदैव जावं आयकेर करचे पयलें आयच्या मान्यते दिसा सर कोंकणी लोकांक हांव उल्हास पाठयता अभिनंदन पाठयता आनी कोंकणी जिवाळ दवरच्या ह्या वावरांत तुमचो सगळ्यांचो हांव सांगात आशेता लांब जिवो कोंकणी कोंकणी उलय कोंकणी बरय आनी अशी कोंकणी उरय म्हूण सांगून आखेर करता देव बरें करूं देव बरें रॉय तूं हांगासर आयिल्ल्या कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र ह्या कार्यक्रमाक आसा आमच्या मदें आतां आसलो रॉय कास्टलिनो एक परफेक्ट कोंकणी कार्यकर्त आजून मुसर कोंकणीचे उर्बेन काम करचो तुम्ही हर एका ब्रेस्तान आमच्या सांगात रावतात आणि हे एका घंटेचे कार्यक्रम आमच्या सांगात आसा करतात तुम्ही कोंकणी मोगिनो कोंकणी प्रोत्साहन दिवच्या सर लोकांक देव बरें म्हणटा हांव रेमंड डिकुरांता कोडे परत मेळटा मुखल्या ब्रेस्तारा ते दोन मुसर तुमकां नमस्कार रेमंड डिकुरा